गोंयांत 16 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक सोशल मिडिया वापरपाचेर बंदी येवपाची शक्यताय आसा। सध्या ही बंदी फक्त ऑस्ट्रेलियेक आसा। आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगांत तरणाटी सोशल मिडियाच्या विळख्यांत आडकून पडल्यात। हें सगळें लक्षात घेवन गोंय सरकार हे विशीं एक सामकें खर आनी म्हत्वाचें पाल उबारपाच्यो खुणो सध्या दिसपाक लागल्यात। गोंयचे म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण राज्यांतल्या 16 वर्सां पिराये सकयल्या भुरग्यांच्या सोशल मिडिया वापरपाचेर पुरायेन बंदी घालपाचे शक्यतायेचेर सरकार गंभीरपणान विचार करता। भुरग्यांचें लक्ष शिक्षणावेल्यान वचचें न्हय आनी तांची मानसीक भलायकी बरी उरची हो हे फाटलो मुखेल हेतू आशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें। राज्यांत अशी बंदी घालप तांत्रीक आनी कायदेशीर नदरेन शक्य आसा काय हाचो खोलायेन अभ्यास सध्या सुरू आसा। IT कायदे आनी राज्याची कार्यकक्षा लक्षांत घेवन हे विशीं बेगीनूच मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतलो अशेंय तांणी सांगलें। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, X आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।